विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. मडगांवाक अच्छे दिन येवपाचे आसा आनी ते जाता तितके बेगीन येतले हें हांव मडगांवकारांक सांगूंक सोदतां. म्हाका खबर आहा कारण कावन्सिलर जे फाटल्यान आसा ते म्हाका कशेंच सोडिनात. म्हणजे हांव मडगांवांत येयलो काय तांचो पयलो प्रश्न आसता की मडगांवांत अच्छे दिन केन्ना येतले काय म्हणून. म्हण हांव एक नक्की सांगता म्हणजे तांच्यांनी दिगंबर बाब केन्ना विचारना आनी तांच्यांनी केन्नाच हो प्रश्न विचारूंक ना. बट कावन्सिलर विशेश करून विचारतात. पण हांव एक नक्की सांगता की जाता तितक्या बेगीन मडगांवकारांक अच्छे दिन जे आसा हे 100% येतले हाजी म्हाका खात्री आसा. ते म्हाका परत याद करता आनी खंयचे बुलबुल फिल्म फेस्टिवलाचे पयले फावटी बुलबुल फिल्म फेस्टिवल आमी मडगांवांत केलें आनी मडगांवांतल्या पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी ताका इतलो बरो प्रतिसाद दिलो की आमी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करता आसतना परतूय बुलबुल फिल्म फेस्टिवल जे आसा पळय न्हू हें मडगांवांत करपाचें थारायलां. म्हणून हांव म्हणटा म्हणजे जशी पणजे डेवलप जाता त्याच धर्तीचेर मडगांवूय डेवलप जावपाचें गरज आसा आनी डेफिनेटरित्या की मडगांवूय डेवलप जातलें. की बरेचशे फावटी रेग्युलरायजेशन ऑफ द हावजीस हो खरो तेंच्या आवडीचो विशय म्हटल्यार आतां ताका बेगीन जाता तितके बेगीन तो करपाक जाय. तेंच्यांनी सारकी तेंची कळकळ आनी तळमळ घरां लोकांची रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणटा ते. घरां कोणाची मोडून वचूंक जायना.